बाबून सगळ्यांक तुमकां देव दिसूं पवित्र आत्म्याक आमचे मदीं येवकार दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्य क्रिस्ताची कृपा बापा समोग आनी पवित्र आत्म्या शांतने एकवट तुमचे सगळे आसूं. देवान दिल्ल्या नव्या दिसा बसत बाबा पुताक पवित्र आत्म्याक आर्गां दिवया. वायचो दीस आमकां सोण एकल्याक आशिर्वादाचो, कुरपेचो, बेसांवांचो, पेकोणेचो, सुरक्षीतपणाचो जावंक मागुया. सोर्त वेता देवाक हांव तुमकां बाबा पणिलो मोजो गुन्यांव सारून सांगता. मना चिंतून तोंड सारून वायट कातारून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान अमसो अपराध, अमसो अपराध, अमसो बरो अपराध. ह्या पासत पाकिस्तान सांकवार मारीक सगळ्या दुतांक आनी भोगतां हांव तुमकां बाबा पणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं नतिकरात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. ह्या मिसाचें इतिहासांव आसा. जानवाऱ्यो आनी बेडता आपोणचो ह्या बाबण्याच्या आत्म्याक मागता. देवान ताका सोर फावो करूंक मागुया. ह्या मिसांत मागूंक लायता. फिलोमिना फेर्नांडीस आपलो वाडदीस म्हणटा. ह्या आमचे भयणीचेर ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज आमची मदलीं जायतीं भाव भयणां आपलो वाडदीस लग्नाचे वार्षिक ओरोस पाळटात. ह्या चिखलेचे पवित्र सभेंत येतल्या ल्हान चुकल्या बाळांक, भुरग्यांक, तरणाट्यांक, पिडेस्तांक, शापाय शमायक वावरा खातीर परदेसान आहात, कोण घालपाक येवपाक बोडीत आहात, गोंया भायर आहा जे भुरगे बाळ ना जे बेबदी गाया, ज्या घरांत रीण आहा काजयतान प्रोत्साहन आसा, वावदीक एस नवें घर बांदतात. गेल्या वर्सां जाल्यार देव सकाळ सावची हान ह्या गांवचे गोरब्याचेर, तरणाट्याचेर, समुदायाचेर ह्या गांवांत जायतीं आपोणी पाद्रीपणाक, माद्रीपणाक, मोठवा जिविताक आपोणी पावस जावंक मागुया. जाचो कोणाचो टेस्ट आहा, रिपोर्ट येवचो आहा, तांकां 19 लाय म्हूण मागुया. जिव्यांक बरी भलायकी आनी मरूंक गेल्ल्यांक सरींचे रास पावस जावंक मागुया. आमच्या फिरगोच्या संस्थां पासत मागुया. ओगेपणान आमच्यो गोरसो आनी दुसऱ्यांच्याय गोरसां पासत आमच्या आस्काऱ्या बागेन फ्रांसीस शावेराची मजतीन बापा लागीं बाबार्थान मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा बरें तें सगळें तुजें स्थान उपसता. तुज्या मोनान सारकें आनी चिंतूंक जाय तें तूंच आमच्या मोनान घाल आनी तुज्या आदारान तें पाळूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी कालतीपणी मागता. आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देवचे सवें पवित्र आत्मेच्या एकवटान जियेता, राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी गांवांत पावस ना जावन थोड्या दिसांनी तो वाल सुकलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर एलिजाच्या कानार सादलें, उठ आनी सिदोनाच्या जारेफेत शारांत वच आनी थंय राव. हांवें थंयसरले एक विधवेक तुका जेवण दिवंक सांगलां. म्हणटच तो सिदोनाक वचूंक भायर सरलो. तो शाराच्या दारवंट्याशी पावलो तेन्ना थंय एक बायल जळू एकठांय करताली. ताणें तिका म्हणलें, एका आयदनान घालून म्हाका इल्लें उदक पिवंक दी. ती उदक हाडूंक वाटेक लागली तेन्ना तिका उलो करून ताणें म्हणलें, जाता जाल्यार म्हाका एक उंड्याचो कुडकोय हाड. तिणें जबाब दिलो, सर्वेस्परा जिव्या देवाच्या नांवान तुका सांगता, म्हजे लागीं उंडो ना. दोणांत मूठभर पीठ आसा
आनी बाटलेंत इल्लें तेल. हें घेवन म्हाका आनी म्हज्या पुताक इल्लें जेवण करूंक हांव हो इलो जोडो एकठांय करतां. तें खावन आमी मरतले. एलिजान म्हणलें, भियें नाका, तुवें सांगलां तशें कर, पूण पयलो म्हाका इलो उंडो हाड आनी उपरांत तुमकां कर, कित्याक सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें उलयता. आख्खी पृथ्वीर सर्वेस्परान पावस धाडी पर्यंत दोणांत पीठ उणें जावचें ना आनी तेलाची बाटली रिती उरची ना. ती बायल गेली आनी एलिजान सांगलोलें तशें तिणें केलें. तो, ती आनी तिचो पूत जेवलीं. एलिजा उद्देशीं सांगलोलें तशें दोणांत पीठ उणें जावंक ना, ना म्हूण बाटलेंतलें तेलूय सोंपूंक ना. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब, तुज्या मुकामालाचो पोरजोल आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, तुज्या मुकामालाचो पोरजोल आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. हांव उलो मारतां ते वेळा म्हाका जाप दी, नितीच्या देवा. आकांतांतसून तूं म्हाका सोडयताय. काकलूत कोर म्हजें मागणें आयकून घे. केन्ना पुऱ्यान मनशांनो तुमचीं काळजां दारून उरतलीं. केन्ना पुऱ्यान पोलके वस्तूंचो तुमी मोग करून रावतल्यात आनी लोटकाक फाटल्यान धांवतल्यात. जबाब, तुज्या मुकामालाचो पोरजोल आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. हें मात जाणा जायात, आपूण मोग करता ताचे खातीर सर्वेस्पोर विजमितां करता. हांवें ताका उलो मारल्यार पुरो, तो म्हाका आयकता. ताची भिरांत दवरात, पातो करूं नाकात. समाधानान नियाल करून तुमची रात काडात. जबाब, तुज्या मुकामालाचो पोरजोल आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. जायतीं जाणां म्हणटात, कोण म्हाका सूख दीत? तुज्या मुकामालाचो पोरजोल आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. गोवांचे कोडे आनी सोऱ्याचे कोळशे ह्या रांगेर भरलोले आसतात, पूण तांच्याहून व्हड संतोश भरला तुवें म्हज्या काळजान. जबाब, तुज्या मुकामालाचो पोरजोल आमचेर फांकोय सर्वेस्परा. उद्गार. तुमचो उजवाड मनशा मुखार पोरजोलून दी. तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक सगळीं वाखाणूंक पावूंक. सर्विस्पो तुमचे सवय आसो. मातेवा परमणे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमी प्रितुमेचें मीठ, पूण मिठाची काडसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जायत? तें भायर उडोवंक आनी पांयां तोळा मोस्तूंक जायत, आनी कित्याकूच तें उपकारो ना. तुमी संवसाराचो स्वाड, दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरोना. भायले पोंदाक धांपून दवरूंक कोणूच दिवो पेटयना. घरांत आसत्या सगल्यांक ताचो उसवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो पळोवन स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उसवाड तांचे मुखार पडसळचो. समयाचें शुभ वर्तमान. भावण ह्या दिसांनी एलिशा प्रवाद्याची खबर आमी आयकता.
ओरो ना जावन पावस ना जावन दुकोळ पडलो देसान आनी ओरो ना जातकच एलिशाक भूक लागली उंडो सोदता तो आनी एलिशाची नदर एक विधवेचेर पडटा विधवा जोड एकठांय करताली आनी जेन्ना एलिशा उंडो मागता ती म्हणटा म्हजे लागीं उंडो ना इल्लेशें दोणान पीठ आसा आनी बाटलेन इल्लेशें तेल आसा दुसरो कोरिंथीकांना बरी चीट 9:7 ओळ 2 Corinthians chapter 9 verse 7 God loves a cheerful giver बाळून दिताना आमी आसा जाणां दिवंक जाय तोंड वांकणें करून न्हय आनी जेन्ना एलिशा प्रवादी सांगता जरी तो तूं सोत मानशी देवाचेर विस्वास दवरशी जें इल्लें पीठ आसा तें उणें जावचें ना आनी ते बाटलेन इल्लेशें तेल आसा तें सोमचें ना बाबू जेन्ना आमी दुसऱ्यांच्या गरजांक पावता देव त्या वेळार आमकां आमची गरज आसा तेन्ना आमकां पावता दिता तो मनीस घेता पूण दिना तो मनीस घेवंक पावना पोतूर म्हणटा हांव जो दुसऱ्याक दिता तो देव ताचो कोळोण भरून काडटा When we give to others, when we share our resources with others, God's blessing pour on each one of us. जायते फावटी आमी आपस्वार्थी जावन आमचे लागीं देवान दिलां तें आमकांच धरून दुसऱ्याक वांटिना तेन्ना आहा तें नाच जाता शुभ वर्तमानांत जेसू म्हणटा तुमी संवसाराचो उसवाड बालतिमाय दिसा आमकां उसवाड दिला आमच्या हातान उसवाड दिवन आमकां भितर काडला जुवांचें शुभ वर्तमान 8:12 ओळ Gospel of John chapter 8 verse 12 हांव संवसाराचो उसवाड सगळो म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उसवाड आसतलो ह्या उसवाडान चलूंक ह्या संवसारांत काळोख आहा जायतो तरेचो काळोख आहा आयज ह्या काळखान आमी जिवचें न्हय आनी काळखांत जिवन आमी सांडची न्हय क्रिस्ताच्या उसवाडान चलुया मिठा भाशेन ह्या संवसाराक आमी रूच हाडुया स्वाद हाडुया ज्या जिवितान बोरवांसो ना तांकां बोरवांसो दिवंक ज्या जिवितान निराशीपण आहा तांकां अदीक बोरवांसो तांच्या जिवितान केल्लो ज्या जिवितान कुरीसोड जाल्लो आसा जिवीत बारादीक जाल्लें आसा एक आमच्या आजीरपणां वरवीं आनी आमच्या आदारा वरवीं तांचो हुडीस हळू करूंक वावरुया ह्या दिसा हीच कृपा मागून बाबार्थान भोक्तीपणान ही मिसाची भेट समोरुया गानातोरच्या वेळार गायन घेवया C10 पेज नंबर 32 C10 Serves Prosra. म्हज्या भाव भयणो हें आमचें बलिदान सर्पविदा देवापाक मानता असलें आसा म्हूण मागात
सर्वेस्परा आमची भोक्तीची सेवेची तुजी दयाळ दीस घाल अशें आमी तुका भेटयता ती दानां तुका मानो आनी आमचो प्रिती मोग वाडो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो तुमची काळसां उबारात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पवेतरा आनी सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या समेवरवीं सोर काळी आनी सोरताय आमकां दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताचे वरवीं सगळे रोसणेक तिचें मूळ रूप परतून दिवंक तुका बरें दिसलें आनी ताचे संपूर्णायेंत आम्हा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय सैमान खरो देव तो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारून तुवें सोगता सर्वांक शांती समाधान हाडली देखून तुवें ताका सगळी रोसणी वयर उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासण्याक सोडवणीची जोर जायशी केली देखून देवता आनी महादेवता शिवासणां आनी बडव्यां बरोबर आनी सुर्गेच्या स दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन आमी निरोन थोरी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो देव स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान होसाना उंच सर्गी सर्वेस्पराचे नांवेन येता तो सुभागी होसाना उंच सर्गी सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर देखून दोळा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचो मेळ क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोस्मो सोंग आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणेन उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोटलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच पोरीम चणतोस ताणें काळस घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतली पियेयात ही म्हज्या रोगताची काळस नव्या आनी सासणी कोर्राचें हें रगत पातकांचें बोक्सले मेडच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या कुळसाक करात बगाडताचो गूट सोभ्या आमी ओळो काका आनी एका शिंदे पियेता कितले पावटी परत येस तुझे मरण परवता देखून सर्वेस्परा सुजेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविता सोडो आनी सोडूंची काळस भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमकां दिन वाचता आनी क्रिस्ताय कुळें रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती कायन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तावलेचे पवित्र सुवेचो कुडास कर अशें लियो आमच्या बागेन बापाक फिलीप नेऱ्यान सिमिया आमच्या गोवणी बापाक आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपूर्ण कर तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरबाशान ओंतरून गेल्यान
त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचो गुडास कर आनी जे काकुतीन अंतवल्या समेस्तांक जे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या चिखलेचे पवित्र सभेंची येतल्या ल्हान चुकल्या बाळांची जी जल्मल्यांत आवयच्या कुसऱ्या हातांची भुरग्यांची तरणाट्यांची पिडेस्तांची शापाय शामायची वावरा खातीर परदेसांत घालपाक युरोपाक बोटीर हात गोंया भायर हात जगांनी भुरगे बाळना जगांनी बेबदी गाया जगांत त्रीण हा काजारीन प्रश्न आसा वावदे एस ना नवें घर बांदतात गेल्या सकाळ दिसवड्याच्या वावराचेर ह्या गांवचे एक एक गरब्याच्या वावर दोंत्याचेर प्रवास कोतेल्यांचेर ह्या एक एक कुटुंबाचेर एक एक समुदायाचो आशिर्वाद मागता भुरग्यांच्या शाळेचेर आशिर्वाद मागता. ह्या वर्सा फावो तो पावस पडून शेतां बाटान दर्यान जायती पीक आमकां फावो कर. ह्या गांवांत जायती आपोवणी पाद्रीपणांक माद्रीपणांक मोठ्या जिविताक आपोवणी फावो कर. आमचे फिरगोचे संस्थेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आमी दया करून मागता. आंकवार मारी देवाची मायज सांगा ती ज्या पोती बागेन से बागेन दवरता आनी सोर काळांत कमावल्या त्या सगळ्या सांतां भोगतां बरोबर बागेन सेवास पाद्र पियो मांद्रीत बागेन मिगेल काब्रियर राफायल बाळका जिन तेरेस मा तेरेसा बागेन आदर मेगाल पोणसा मागीर फ्रांसीस शावेर मान्यवन पाद आग्नेल म्हजो आस्का बेनिस्त्यो ह्या गांवच्या आस्काऱ्या बागेन फ्रांसीस शावेरा बरोबर आनी तशेंच बागेन काल्लो आकुती बागेन प्रसादी आनी बागेन चोन मारी बियान बरोबर सगळ्या सांतां भोगतां बरोबर सासनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहीम म्हाका आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्मेच्या एकवटान देवा सोर पवेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. दिताना देव आमकां परत तें फारीक करता. देवान दिलां तें इमटेपणान आनी आपस्वार्थीपणान आमकां दवरचें न्हय दुसऱ्यांक दिवया आनी देव दिता तें घेवंक वावरुया. हीच कृपा मागून जें शिकलें मागणें बापाक करुया. आमच्या बापा सर्गेच्या जें नांव पवित्र आसा जें रायस यो कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची इस्कोल्यान बगता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोमराच्या गिरिस्काच्या येण्याक बरवाशान ओतरेकतल्याक आमकां जुदारका कुदीन सोर पातकांतली सुतय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सो क्रिस्तांव तरुणता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांत तुमकां येता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सेवेच्या वाट दीस घाल आनी जे कशे वेळ तुका शांत दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवत चलयताय सासनाच्या सासनाक. समेची शांती सांगाल तुमचे सोबे आसूं आसाची शांती एकामेकाक वांटुया. देवाचे शिलेम संवसाराचे आमच्या समेक समस्या आमकां ती शेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं. समेज क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बापाचे कुशे परमणी पयत्न सोकारांच्या मोडणारी संवसाराक तुवें जिवीतलें हे तुजें बो पवित्र कृत सगळ्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सोर वायटांतलो म्हाका निवार. आसाच्यो आज्ञा पाडूंक म्हाका आदार दी आनी सोशिल्लो वेगळो सरूंक केन्नाच निर्मू नाका. तुमी संवसाराचो उजवाड आनी प्रितुमेचें रूट प्रितुमेचें मीठ उजवाड आनी मीठ जावंक हो जेजूचो आमच्या काळजांत येता. बाबा तांचे आमी शेवता तुवें सगळीं सुभागी. तुवें म्हज्या दारार येवंक म्हाका फळना फुड्याक उतर आनी म्हज्या आत्म्यान भलायकी दिली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें
मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. जेजू म्हज्या किरकोळ म्हजो आत्मा मनशां जाल्यार ताची विटूच येतली तोरी तुजे काळीज वाटोले म्हाका तसो सोडून वचूं नाका तोरी तुजे काळीज वाटोले म्हाका तसो सोडून वचूं नाका तांदूळ लागल्या म्हज्या आत्म्याक जेजू म्हजें कांटून स्वर्गा वेल्या उरल्या जेजूये तुका आशो रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीवना जेजूये तुका आशो रावता तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीवना. 25 क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताचे कुडी म्हजें तारण कर क्रिस्ताच्या रोगटाक म्हाका दादोस कर नाणोय म्हाका उदकान कळवळाचें पवित्र कोश्टालो म्हाका गोड कर तूं बऱ्या जेजू चितान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो आवाज सोडून कधीच दिवं नाका वायट दुश्मनाक तूं म्हाका पाडटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय तुजे सोशियो तूं म्हाका पडटाय भक्तां सांगाती तुका पाखडाचें. उबी रावया प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे पेकोणी दिवपी कोरणे वरवीं आमच्या वांकड्या वायटांतली आमकां दोळेपणान निवार आनी नीट वाटांनी आमकां चलोवन व्हर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवय आसो सोर पवित्र येव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आमच्या जणकल्याच्या गोरेब्यांचेर पवित्र सभेचेर आनी तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं उसवाड जावंक आनी मीठ जावंक वचून याद क्रिस्ता शांती मोगान धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज नंबर 243.
Sadar galini Soror praton kori Ota sakaduni Soror praton kori